आमी कथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव वर्सभर सायबिणीची कितलींशींच फेस्तां करता, सायबिणी लागीं मागता. पूण हे आमचे प्रोटेस्टंट भाव आनी भयणी करिनात. बिलिवर्स वा पेंटेकॉस्टल जमे आसात गोंयांतूय आसात तीं करिनात. तर आमी आनी ऑर्थोडॉक्स सायबिणीक इतलो मान कित्याक दिता? पयले सुवातेर सायबीण शिकप नासली, दुबळ्या घराण्यांतली एक चली, पूण देवान तिका वेंचून काडली. सायबिणीचें व्हडपण तिच्या घराण्यांतल्यान येना, तें येता देवातान. ती देवाची मांडावळ. देवान तिकाच कित्याक वेंचून काडली आमकां खबर ना, पूण देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडली आनी तिच्या जल्मा पासून तिका पातक नासलें. आमकां सगळ्यांक जल्मतना सैमाचें पातक आसा आनी आमच्या बावतिजमा वरी तें धुवन वता, पूण सायबिणीक तें पातक नासलें. तिणें पातक करूंक ना. कित्याक? तें देवाचे कृपेन तशें जालें. तिका देवान वेंचून काडली म्हणून आमी तिका मान दिता. हाचे आदीं सांगलां पूण परत्यान सांगचें पडटा. देवा सायबिणीक आमी देवाक दिता तो मान दिवंक जायना, आनी दिलें जाल्यार तें महापातक. देवाक पयलो मान आनी दुसरो मान सायबीण मायेक आनी तिसरो मान सांतांक सांतिनीक.